पार्लमेंटान आमचो राज्यसभा मेंबर सदानंद शेठ तनवडे हे पुला बद्दल उलयल्लो आसा आनी ताणें आपलो मुद्दो मांडिल्लो आसा। हाचे पयले आमचो बाब एक्स MLA बाब आवर्तन फुर्तादो आसतना आनी गोंयचो चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रीकर आसतना हो पास जाल्लो आहा। गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट हांचे भितर डिस्कस करून हो टेंडर बी जाल्लो आहा। तेन्ना तो कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो। थोडे शेताचो अलायनमेंट मातशें बरे भशेन करपा लागून शेतकारांचे कडेन ऑब्जेक्शन आशिल्लें। आतां आमच्या राज्यसभा मेंबरान एक पार्लमेंटान घातला आनी हो काम गरजेचो परत आमकां लेट पडटा। तशेंच जे शेतकारांचे सगळे सुटावे ते कितें अलायनमेंट करून बरे भशेन सरकारान ताचे शेताचे बी सांबाळून हो ब्रीज करचो आनीक आमकां दवर्ली दिकारपाली तशें नावेली तशें खंयच्या मार्गांच्या लोकांक वाठारांत वचपाक आमकां एक बरी इजी मेळपाक जाय। परत आमची गेट पडटा, ताका लागून हो जाता तितले बेगीन जावचो आनीक शेतकारांक सांबाळून शेत सांबाळून हो करचो, अलायनमेंट करचो, बरे भशेन ताचो प्लॅनिंग करचो आनीक इंजिनियरींग बरें करचें आनीक हो करून दिवचो आमकां। आमचे राज्यसभा मेंबराक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे लेट मनोहर पर्रीकर तशेंच आवर्तन फुर्तादो हाणें हो इनिशिएट घेतिल्लो तेंच्या टायमार तोच हो फॉलोअप जाल्यार पुरो। आनीक आमचे पंचायतीन कनेक्शन आहा दोनी सायडीन दावोली आनी तिकारपाली रेल्वे ट्रॅकीन सेपरेट जाता ते एक रोड फ्लायओव्हर येवन आमकां एक कनेक्टिविटी करची। एक नावेली मतदारसंघातल्या दवर्ली ह्या वाठारांत एक रेल्वे क्रॉसिंग आसता आमच्या दवर्ली पंचायतीच्या फाटल्यान आनी हे क्रॉसिंग जे रेल्वेचे आहा ते दिसाक म्हाका दिसता एक 20 फावटी तरी रेल्वे वयता थंयसर आनी 20 फावटी थंय गेट बंद करची पडटा। आनी ह्या कारणां खातीर खुबश्यो मोटरसायकली गाडयांच्यो लायन लागतात। कारण हो जो रोड आसा हो शॉर्टेस्ट रोड, म्हणजे जर आमकां केप्याच्या रोडार जॉयन जावपाक जाय, जावं आमकां रावणफोंडार वचपाक जाय, जावं आमकां माणपान वचपाक जाय, जावं आमकां सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार हो शॉर्टकट रोड आसा। आनी ते रेल्वेचे क्रॉसिंग असल्या कारणान खूबदां थंय ट्रॅफिक जाम जाता, स्कुलान वचपी भुरग्यांक टायमार पावना। आनी जर आमकां जर मिलिटरी कॅम्पा कडेन वचपाक रावणफोंड जर वचपाक जाय जाल्यार आमकां अशें घुंवडून वॉल मारून वयचें पडटा। आनी हो फ्लायओव्हर जर जालो ह्या कोंकण रेल्वेच्या जे आमचे मडगांव रेल्वे स्टेशन जालें काय फर्स्ट रेल्वे स्टॉप जे आसा ते आमचे दवर्ली आसा। आनी ह्या हांगासर जर ते फ्लायओव्हर जर जालो जाल्यार खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले, लोक टायमार पावतले आनी लोकांचे पेट्रोल सुद्दां सेव जातले। ह्या खातीर माननीय आमचे खासदार राज्यसभेचे सदानंद शेठ तनवडे हांकां हांवें विनंती केल्ली आनी तेणी येवन ते पळयले आनी तेणी तो प्रश्न राज्यसभेत ह्या सेशनाक तेणी तो काडलो आनी आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडसून आश्वासन मेळ्ळां की हो फ्लायओव्हर करपा खातीर फुडलो प्रोसेस सुरू जातलो। हांव आमच्या खासदारा कडेन विनंती केल्या की जाता तितलो बेगीन हो जर जालो जाल्यार आमकां खुबशे तेचे बेनिफीट जातले, ह्या सरावंडींग लोकांक ते खुबसो हेल्प जातलो। ह्या खातीर हांव आमच्या माननीय खासदार सदानंद शेठ तनवडेन हो प्रश्न उपस्थित करून आमकां नावेलीच्या मतदारसंघान हो एक ज्वलंत प्रश्न आसलो तो आमचो तेणी पूर्ण करपाचें आश्वासन दिल्या बद्दल ताका हांव नावेलीकरांच्या वतीन, आमच्या BJPच्या वतीन आनी सगळ्या लोकांच्या वतीन ताका देव बरें करूं म्हणटा।